उदरगतीच्या नावाखाला शारार काबार करून आता सरकार गांव करपाक उठला। मुड्डेर खांडेपार बंधाऱ्याचे बांदकाम करपा खातीर 144 कलम लागू केला। ह्या कलमा खातीर थळाव्या लोकांक ताचो बरोच त्रास जाता। देखून लायिल्लो 144 कलम काडचो आनी लोकांक न्याय दिवचो अशी मागणी फोंडेच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी केल्या। आयज तुम्ही पळयला आसतले गांवचे सगळे लोक एक जाल्ले आसा की तांकां थंय बंधारा नाका म्हणून। आनी गोंयचो गव्हर्नमेंट तुम्ही पळयला थंय बंधारा हाडपाक सोदता। गांवच्या लोकांनी खुबशे रिजोल्यूशन घेतली ग्रामसभेत, बाय दिल्ली आसा वेगवेगळ्या मिडिया माध्यमांतल्यान की तांकां बंधारा नाका आनी कित्याक नाका हेंय सांगलेलें आसा की तो बंधारा थंय आयलो तर तांकां कितें त्रास जातले ते। पावस जेन्ना पडलो फाटल्या दिसा खुबशीं घरां बुडलीं, अशे खुबशे इश्यू आसा तेणी सांगले आसा। तशेंच जेन्ना पळयता आमी गोंयभर जो गोंयचो गव्हर्नमेंट आसा डेव्हलपमेंटा नांवान सिटी काबार केल्ली आसा आनी तशेंच आयज ते गांवांनी येयल्ले आसा। जे गांवकारांनी कितले वर्सां आपलो गांव कसो राखपाचो, आपली लोकांक कशें राखपाचे, तेंचे ट्रेडिशन तेंचे कल्चर कशें राखपाचे, देवळां जावं बाकीच्या लोकांक कशें राखपाचे ते राखून दवरले आसा। आनी थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडून हे गांवपण आयज लोकांचे काबार करपाक गव्हर्नमेंट उठला। तेका लागून प्रत्येक गोंयभर पळयता आयज प्रत्येक गांवांनी सगळे लोक भायर सरता आनी हे प्रोजेक्टा नाका म्हणून भायर सरता। खुबशे ग्रामसभेत लोक पळयता रिजोल्यूशन घेता नाका म्हणून की आमचो गांव कसो आमकां जायो हें सांगता, पण हे गव्हर्नमेंटा लोकांचे पडलेले ना। हो गव्हर्नमेंट टोटली फेल जाल्लो आसा। जो गव्हर्नमेंट आसा बीजेपी सरकार आजकाल डेव्हलपमेंटाच्या नांवार खूब कितें सेक्शनां लायिल्लीं आसा। तर मेनली सेक्शन तेंचो 144 तेंका एक तोंडपाट जाल्लो आसा 144 सेक्शन लावपाचो। कित्याक तांकां खबर आसा की लोक आजकाल जी डेव्हलपमेंट करता ती खंय तरी डिस्ट्रक्शन जाता नेचराक, तर तांकां ती नाका जाल्ली। ताका लागून तांकां खबर आसा की ओपोज जातलो, लोकांक खंय तरी तांकां कायद्यात दवरचें पडटलें, तांकां कशें डेव्हलपमेंट जाल्ली जाय। ताका लागून तिणी हो सेक्शन 144 लायिल्लो आसा। आनी 144 तो खंयचे कायद्या लायला तो कळना, कित्याक मेन म्हटल्यार पंचायती कडेन एनओसी ना। जो बंधारो बांदला तेजे एक मास्टर एनओसी ना। आमचो प्रतीश गावड्या त्याने हेच्या पयलीं इश्यू मांडलेलो ग्रामसभेत, एनओसी आसा जाल्यार टेबल करचें म्हणून, तेंचे कडेन एनओसी ना। तर हो खंयचे कायद्यार 144 लायिल्लो आसा। आनी मेन म्हटल्यार आतां 144 लायला तेणी। आतां हेजे फुडें श्रावण आसा, आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा, गणेश चतुर्थी येवपाची आहा। तर आतां हेजे फुडें तो कंटिन्यू दवरतलो, म्हणजे लोकांनी चवथ जाय तशी तांकां फेस्टिवल आसा तो करपाक मेळपाना। कित्याक लोक आरत्यांक वयता, मागीर श्रावण देवळांनी गर्दी आसता, म्हणजे सगळ्यांक सेक्शन लागलेलो आसता। तर सीएमाचेर एकूच हांव रिक्वेस्ट करता की हो जाता तितलो बेगीन सेक्शन 144 काडचो म्हणून। तुमी डेव्हलपमेंट नांवाचे लोकां कडेन खेळ करपाचो ना। कित्याक आज तुमकां आनी सीएमान खंय सांगलें अशें आयकलां की सीएम स्वता ते बंधारा जो जावपाचो आसा तो येवन तो पळयतलो, खंय इन्स्पेक्शन करतलो, आपूण पळोवन मागीर सगळें सांगतलो, केन्ना पळयतलो। हेजेर ताणें आजून पर्यंत कांय उत्तर दिल्लें ना। आनी लोकांक स्वता खबर आसा कितले त्रास जाता। बंधारो जाय जाल्यार आतां स्वता बुडटा, जशें प्रतीशान सांगलां, कित्याक प्रतीश थंयच खंयचो विलेजर तो, सो ताका खबर आसा कितले त्रास जाता लोकांक। तर हेजेर मातशें सीएमान जाता तितले बेगीन हांव मागता की सेक्शन 144 काडचो म्हणून आनी लोकांक न्याय दिवचो।